नमस्कार योगात गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार. सविस्तर खबरांआधी हेडलाइन्स. होंडजूनचो बदनाम कर्ली शेक मोडपाची ऑर्द. GCZMची 2016तली ऑर्द. NGTचो मेतेर जावन न्हयकार क्लब मोडूंक मार्ग मेकळो. लायसन रद्द करून लायट उदक तोडपाचो निर्देश. चर्चिलाक धपको. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या अध्यक्षपदावेल्यान चर्चिलाक देंवोचो. चर्चिलान पिराय हुपली. हायकोर्टाची ऑर्द. मे 2019 चर्चिलाक जाली 70 वर्सां. चर्चिलाचो राजिनामो. गोवा डेरीचे कॅटल फीड प्लांटाच्या मोलेसिस टाकयेचो वाल्व फुटलो. सरकारान बसयल्ल्या कमिटीच्या वेळार टाकयेच्या रिपेर कामांत लाखांचे स्कॅम. अध्यक्षाचो आरोप. सिली सोल्स कॅफेक दिल्ले लायसन. केंद्रीय मंत्री स्मृतीचो घोव जुबीन इराणीची उग्रय्या मर्कंटायल लायसन धारक एटॉलाचे भागीदारीन करता ऑपरेट. RTIंत उक्ताडार. मडगांव मायणा कुडतरी वाठारांत चोरयो करपी अन्सार नारंगीक म्हापशे पुलिसांनी उखल्लो. हळदोणच्या एके चोरयेचो तपास करतना लागलो पुलिशेच्या हाताक. शाळा विलिनीकरणा खात्या कडेन RTI सकल दिवंक कांयच म्हायती ना. 4 वर्सांत शाळांचेर मोडले 34 कोटी. आता विलिनीकरण. गोवा फॉवर्ड चल्लो RTI अपिलाक. आनी वालांकिणी सायबिणीचे फेस्त. वर्सुकी बावटो उबोवन फेस्त सुरू. गोंया सावन शेकड्यांनी भावीक फेस्ताक वालांकिणी. खबरो विस्तारान. हणजूणचो बदनाम कर्लीज नायट क्लब मोडपाची ऑर्द. CGZMन 2016 हो बेकायदेशीर क्लब मोडून सुवात आशिल्ली तशी करची म्हूण ऑर्द दिल्ली. ऑर्दीक पात्रांव लिनेत म्युनिसान ग्रीन ट्रायब्युनलान आव्हान दिल्ले. ट्रायब्युनलान अर्ज भायर मारला. शेकाचे लायसन रद्द करचे. लायटीचे कनेक्शन तोडचे. उदकाचे कनेक्शन तोडचे आनी सुवात आशिल्ली तशी करची म्हूण ऑर्द. 21 जुलै 2016 गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीन आदेशान कर्लीज नायट क्लब बार आनी रेस्टॉरंट मोडपाचो आदेश दिल्लो. हो क्लब सर्वे नंबर 42/10, 42/9, 11, 45/19, 45/41 आसा. 2011च्या CRZ कायदो मोडून क्लब बांदला म्हूण GCZM दिल्ले. 2016तल्या GCZMच्या आदेशाप्रमाण नायट क्लब बाराच्यो सगळ्यो वेवसायीक ॲक्टिव्हिटी बंद. एडविन नुनेस आनी लिनेट नुनेस चलयता क्लब 30 दिसां भितर एक्सायज लायसन रद्द करचे. लायटीच्या खात्यान लायटीचे कनेक्शन काडचे. तशेंच PWDन क्लबाचे उदकाचे कनेक्शन काडचे. क्लब मोडचो आनी सुवात आशिल्ली तशी मूळ स्थितीन हाडची. GCZMच्या ह्या आदेशाक पात्रांव लिनेट नुनेसान NGTन आव्हान दिले. मात NGTन आदेशान मेतेर जावन न्हयकार दिला. म्हणजे GCZMची कर्लीज डिमॉलिशनाची ऑर्द चालीक लावन NGTन मार्ग मेकळो केला. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. चर्चिलाक धपको. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या अध्यक्षपदावेल्यान चर्चिलाक देंवोचो म्हूण हायकोर्टाची ऑर्द. ह्या पदार रावपाची निमाणी पिराय खंय 70 वर्सां. मे 2019 चर्चिलाक 70 वर्सां जाल्यात. मात 2019 ते आज मेरेन ह्या पदार चर्चिलान घेतिल्ल्या खंयच्याच निर्णयाचेर ह्या निकालाचो परिणाम जावचो ना हेवूय कोर्टान स्पश्ट केला. ऑर्दी उपरांत चर्चिलाचो राजिनामो. No, the order matter was concluded for arguments yesterday. So the petition apparently is allowed by the Honorable Judge, and it is declared that the amendment carried out on 29th July 2018 is upheld. The amendment carried out on 3rd of Feb 2019 is rejected, as a result of which the age bar of 70 years shall come into effect. And consequently, I as a president will have to demit the office. What is also further observed and directed by the Honorable High Court is that whatever decisions are taken by me or
as a president or as a member of the committee during my tenure shall not be questioned in future proceedings. बाबा चोय हाजल्याच्यान एजीएम जाल पडे होय तेदोना मुखार इंचारलें बाबा इलेक्शन केदोना हांवें हांव इलेक्शन घेवपाक केन्ना तर हायकोर्टान केस आहा हायकोर्टाक डिसिजन दिलें हांव अर्जंट आसा आय नो प्रॉब्लेम ओके सो I मुगे I respect the verdict of the High Court. I am not gaining anything. ओके हांवें जेन्ना हांवें पळय थिंगा कोरोना टायमाचेर पळय हांवें कितें बरें केलां न्हू थिंगा ओके म्हाका मुखेलमंत्र्यान चीफ मिनिस्टरान बरें सपोर्ट केला ताका लागून इश्टावालो पेमेंट दिवपाक चान्स पडलो म्हाका नाजाल्यार त्रास जाल्ले आमकां हांव हालीं तेंगेले ती आतां केस जाले 4 वर्सां जालीं ती येवना ताका लागून हांव ती केसी लागून हांव रावतालो न्हू जीएफएच्या कार्यकारिणी समितीचो वांगडी म्हणटा चर्चिलान जीएफएच्या घटनेचो मान दवरुना ताणें खंय आपल्या पदाचो वापर करून घटना बदलपाचो यत्न केलो. First of all, I would like to thank Salsette Football Club, the petitioners in this case. They have fought to protect the sanctity and the integrity of the GFA constitution. It was clear that the incumbent president has not followed the GFA constitution and has tried to subvert and trample upon the association and its constitution. Interestingly, the judge also said that though sports code is not applicable to state associations, the GFA in its wisdom has gone ahead and adopted sports code under the presidency of Mr. Elvis Gomes for the principles of good governance, to follow the principles of good governance. And the church interestingly has pointed out that the amendment was not passed by 2/3 majority, even though the president claimed that he had passed it with 2/3 majority. Today is a big day for Goan football, and I welcome verdict of High Court that GFA is going to hold an election, and I am one of a contender for presidential post. I want to change the football in coming 4 years. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा डेअरीच्या कॅटल फीड प्लांटाच्या मोलॅसिस टाकयेचो वाल्व फुटलो. साखर कारखान्यांतल्यान हे मोलॅसिस एकठांय करतात. ते स्टोर करून उपरांत गोरवांच्या खावडीन मिक्स करतात. डेअरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसाय म्हणटा मोलॅसिस टाकी रिपेर करतना 10 लाखां वयर रुपयाचे स्कॅम जाला. सरकारान बसयल्ले कमिटीच्या वेळार स्कॅम म्हूण आरोप. काल एक इन्सिडेंट जालो हिंगा. आमी काल 5:30 म्हळ्यार डेअरी आसले, पूण आमचे नंतर एक इन्सिडेंट जालो की मोलासिसाची टँकीचे वाल मोडलो म्हणून. पूण तेन्ना ऑलरेडी आमी घर पावल्ले, पूण आमी वासूस केल्ल्या प्रमाणे त्या टँकाचें न्यू काम तें 1 वर्स सुद्दां जालें ना. जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कमिटी दुर्गेश आसलो, MD फट्टा आसलो आनी हिंगा इन्चार्ज आसलो उमेश, तेमी एक हें प्रिपेर केलें की ही पायपलायन चेंज करपाची. पयलीं कोटेशन घेयलें 8 लाखांचें 3 टाकयांचें पायपलायन चेंज करपाक. तें 3 टाकयांचें जेन्ना 8 लाखां आसलें तें काम केलें ना. परत तेमी टेंडर काडलें 2 टाकयांचें 14 लाख आनी तें काम कोन्न गेलें 14 लाखां. सबस्टँडर्ड काम केलां. ते वाल आहाय ते बरी क्वॉलिटी घालना, बरी कंपनी घालना. त्या वालाचें नांव ना, कांय ना आनी त्या कामां वॉरंटी ना आनी कांय ना. ताका लागून आमकां डेअरी कांय ना म्हळ्यार 30,000 मेट्रीक टन मोलासीस आमगे व्हांवून गेले आहा. जवळ जवळ 8 ते 9 लाख लॉस जाल्ले आसा. आनी हे आतां आमकां एक इन्क्वायरी बसोवन ते आमगे इंजिनियर आसाय कोण आहाय तेंचे कडच्यान डिटेल घेवन तेचेर एक इन्क्वायरी बसोवची पडटली. ह्या लॉसा जबाबदार कोणा धरपा तें. हेतून डायरेक्ट सांगूंक शकता हांव की हें मोटें स्कॅम आसा. कित्याक जेन्ना 8 लाखां काम 14 लाखां जाता, 8 लाखां काम 3 टाकयांचें आनी 14 लाखां काम 2 टाकयांत जातला, तेन्ना हें स्कॅम म्हणपाक आमकां कांयच हरकत ना. आनी हेका तेन्ना जबाबदार आसलो दुर्गेश चोडकर आनी तो हेका जबाबदार आसतलो. काम 3rd क्लास करून आतां एक जवळ जवळ 10 लाख लॉस केले आसा. हे सगळें आमी इन्क्वायरी करतले. कोण जबाबदार आसा तेचे कडच्यान आमी हें पनिशमेंट आमी हें ताका दितले. उसगांवच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आसगांवचे वादग्रस्त सिली सोल्स कॅफेचे लायसन्स एटॉल फूड्स अँड ब्रेवरेजीसच्या नांवान केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीचो घरकार जुबीन संचालक आशिल्ली उग्रय्या मर्कंटायल एटॉलाची पार्टनर. एक्टिव्हिस्ट आदवोगाद आयरिशाचो दावो. RTI वरवीं खंय FDA कडच्यान ही म्हायती. जानेर 2021 सावन 10 वर्सां खातीर ही सुवात खंय एटॉलाक लिजार दिल्या. एक्सायज आयुक्ता मुखार 12 सप्टेंबराक सुनावणी. Union Minister for Women and Child Development, Smriti Irani, has been denying that she had anything to do with Silly Souls Cafe and Bar at Asagaon. It has been now revealed in the information furnished to me by
the Food and Drugs Administration that the food and drugs license given to this restaurant, Silly Souls Cafe and Bar at Asagaon, is in the name of 8 All Food and Beverages, a company which is partnered by a company of which Zubin Irani, the husband of Smriti Irani, is a director. It had earlier already been unraveled that the GST number used by Silly Souls Cafe and Bar was in the name of 8 All Food and Beverages. This very same company, which is again another huge evidence. Now it has been also shockingly come to light that that land on which Silly Souls Cafe and Bar is located was leased to this company 8 All January 2021 for rupees 50,000 a month on a 10-year lease. So this lease agreement is now in public domain and has been given to me under the Right to Information Act. मडगांव मायणा कुडतरी कोलवा वाठारांत चोरयो करपी अन्सार नारंगीक म्हापशा पुलिसांनी उखल्लो. हळदणचे एके बायलेन आपले 3 मोबायल चोरिल्ल्याची कागाळ केली. पुलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज पळयली. IRB स्टाफान ताका हिस्ट्री शीटर म्हूण वळखलो. चौकशी चल्ल्या. पुलिसांनी 3 मोबायल आनी चोरिल्ली कॅश जप्त केल्या. On 6th, a resident of Aldona, Miss Lisa, had registered a complaint that three of her motorcycles, in which there were mobiles, they had gone for mass, and they had kept their mobiles in their vehicles, two-wheelers. So the two-wheeler vehicle dicky फोडून mobile व्हेल्ले on 6th. So we registered a case and we started investigating. So we found a CCTV footage there. CCTV footage तो आरोपी identify झालो, but it was very hard to identify him. So one of our LIB staff, Mr. Akshay Patil, he identified that fellow to be a history sheeter of Margaon, and he identified his name as Ansar Narangi. He identified केलो ताका, and so we sent the team to Margaon. Luckily we found him wearing the same t-shirt which he was wearing during the commission of offence. Same t-shirt and same cap. And we arrested him. We interrogated him for one night, and we managed to recover all the 3 mobiles and cash of around 2,000 rupees. So now we have taken a remand of 2 days, and investigation is on, and we will try to charge sheet the case as early as possible. Stolen property, 3 mobile थे, around 25,000 3 mobile, around 75,000 property असतली, and cash असतले around. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. जमनी बळकावपाची केस सीबीआयक दिवंक हरकत ना म्हूण परवरचो आमदार आनी मंत्री रोहनाच्या वक्तव्याक काँग्रेसीचो येवकार. गिरीश म्हणटा आमदार घुसपला. रोहन म्हणटा लँड ग्रेबिंग केसी खातीर SIT मागपी आपूण. मुख्यमंत्री आनी मंत्री काब्राले असोच दावो करतात. मजगती जमीन बळकावपाचे केसीन आरोपी सँड्रिक फर्नांडिसाक 4 दिसांचो रिमांड. जमीन बळकावपाच्या केशी विशीं गिरीश कितें उलयता ताका क्रेडिबिलिटी ना, मात इश्यू सिरियस म्हूण आपणे SIT मागिल्ली म्हूण रोहन सांगता. जाय जाल्यार केस खंय CBIकूय दिवंक हरकत ना. जे लँड ग्रॅबिंग आसा ते जेन्ना हांव ऑपोजिशनान आसा, आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेक अप दीस केस. ऑल केसीस रिलेटेड टू लँड ग्रॅबिंग घेवप हे असेंब्लीच्या माध्यमांतल्यान आय वॉज द वन वॉयसिंग माय ओपिनियन, कित्याक पीपल वेर लुजींग द लँड एट द कॉस्ट ऑफ लँड ग्रॅबर्स. ताज्या मागीर सरकारान येतकर नोट मूव केल्या. मुख्यमंत्र्या कडेन फाटल्यान लागून SIT फॉर्म करपाक कारणीभूत हांवूच. एंड इफ दी जोकर हॅज सम इन्फॉर्मेशन ऑफ समथींग, देन आय थिंक CMन ताका सांगलां SIT कडेन बस दी. ते पॉलिटिसायज करपाक 3,250 काय कितें स्क्वेअर मिटर म्हणजे कितेंय जालें, खंय जालें आमदार. बट द प्रॉब्लम इज द पर्सन हू हॅज नो क्रेडिबिलिटी. आय वुडंट वॉन्ट टू टॉक एंड मूव ऑन एट दॅट स्टेजर, बट इश्यू इज व्हेरी सिरियस
and on this issue I think we need to suitably take action, not only with SIT, जाय पडल्यार CBI and ED लावची पडटली to ensure that action is taken and all the land grabbers are booked and lands are restored back to. रोहनाच्या जापे उपरांत गिरीशाचे परत ट्वीट. गिरीश म्हणटा ही रोहनाची कबुली काय कितें? रोहनान खंयचे जमनीचो इशू काडलो तातूंत सेरुला कम्युनिटीय आसा काय कितें? हांव रोहनाच्या वक्तव्याक येवकार दिता. मुख्यमंत्र्यान जमीन बळकावपाचें प्रकरण CBIक दिवचें. मजगती लँड ग्रॅब केशीत तिगा मुखेल सूत्रधारांतलो एकलो सँड्रिक फर्नांडिसाक म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 4 दिसांचो रिमांड दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्को तान्या हॉटेल रेल्वे ओव्हरब्रिजाची उंचाय वाडोवंक रेल्वे मंत्रालयान मान्यताय दिल्ल्यान वास्कोकारांचो मोठो प्रस्न सुटलो. ओव्हरब्रिजाची 3 मीटर उंचाय, एमर्जन्सीक फायर ब्रिगेड पसून वचपाक शकना अशी परिस्थिती. आता ओव्हरब्रिजाची उंचाय 4 मीटर मेरेन वाडोवंक मेळटली. आमदार दाजी म्हणटा डबल इंजिन सरकार आशिल्ल्यान वर्सांचो प्रश्न सुटलो. योदान कितें एमर्जन्सी जाली समज फायर ब्रिगेड वचना आसली, एम्बुलन्स वचना आसली. आतां जायतो आसा चलता इश्यू. आतां आमचो 6 म्हयने जाले दाजी सालकार MLA येयला वास्कोचो. तशेंच तो येवन जातकूच तेणें फॉलोअप केलो. कित्याक हो आमचो मेन वॉर्ड आसा, जो म्हाजो वॉर्ड आसा ताका खूब प्रॉब्लम जाताले आमच्या फायर ब्रिगेडीचो जावं नाल्यार एम्बुलन्स जावं. तो आतां खंय तरी कमी जातलो. बऱ्यो गोश्टी घडपाक लागल्या वास्कोन, ज्यो गोश्टी केन्ना जावंक शकचे नासलेले आनी लोकांनी चिंतले नेगेटीव जे चिंतताले ते जावचे ना म्हणून. जावं ते फीश मार्केट जावं हो आतां पूल, हे केन्ना चिंतोंक नासलेले पूण ते दाजीन करून दाखयले. म्हणून खंय तरी खुबशे टायमा आमी पयलें हांगा डिजास्टर जाले. म्हणजे धाकटो डिजास्टर जालो तो अजून ताजे लायफ म्हणजे हे आमचे फुड्यान आसा. म्हणजे एक फायर ब्रिगेड ते लेट पावन नाजाल्यार टायमान पावनासतना कितें जालें तें आमकां दिसून आयिल्लें. आनी आमकां तेन्ना पसून दिसतालें की हो ब्रीज खंय तरी वयर येवपा जाय म्हणून, हो ओव्हरब्रीज आसा तो. आय वॉज व्हेरी कॉन्फिडंट ऑन माय गव्हर्मेंट. हांव आमच्या सरकाराचेर हांव सदांच म्हणटा की हो सरकार काम करपी सरकार आसा, डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड सरकार आसा. आनी आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत प्रत्येक गोश्ट आपूण बारकायेन पळोवन ते क्लियर करता. आनी आज सिद्ध जालें. क्रिटिसिजम ही आसताच, हांव ताजेर चड लक्ष दिना, पूण क्रिटिसिजम आसची बी, पूण नेगेटीव आसनासतना पॉझिटीव क्रिटिसिजम आसची. प्राथमिक शाळा विलिनीकरणाविशीं शिक्षण खात्याकडेन RTI सकल दिवंक कांयच म्हायती ना. गोवा फॉरवर्डान मागिल्ली. फाटल्या 4 वर्सांत सरकारान खंय शाळा सारक्यो करूंक 34 कोटी वयर मोडल्यात आनी आतां शाळांचें विलिनीकरण सरकार कितें करपाक सोदता काय म्हूण दुर्गादास कामतीचो प्रश्न. गोवा फॉरवर्ड RTI अपिलाक चल्ले. सो एका वटेंतल्यान तुमी 34 कोटी रुपया टॅक्स पेयरांचो पयसो मोडटात टू रिनोवेट गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल. गव्हर्मेंट प्रायमरी रिनोवेट जावंकूच जाय, कारण कंडिशनां बिकट. तुमी एका वटेंतल्यान रिनोवेट करतात 34 कोटी रुपया मोडून, दुसऱ्या वटेंतल्यान तुमी प्रपोजल घालतात जवळ जवळ 200 स्कूल्स बंद करपाक आनी मर्ज करपाक. RTIन तुमी रिप्लाय दितात की नो सच information is available in office, no such information available in office doesn't come under the ambit of the RTI Act. त्या तरेन फकाडां चल्ल्या एज्युकेशन सिस्टमा कडेन जाल्यार हातून क्लियर कट इंडिकेशनां आसा की दे आर प्लेईंग विथ द सेंटिमेंट ऑफ द पेरंट्स अँड स्टुडंट्स. काय तुमी स्कुलां बंद करून स्पेसिफीक NGOंक दिवंक सोदतात काय? म्हणजे सरकाराक जे लागीं आहात, खास करून उत्तर गोंयान काय एका स्पेसिफीक NGO कडल्यान 30-40 एप्लिकेशनां आयला काय सांखळे किंवा बिचोलेच्यान? हाजो प्रश्नचिन्ह आसा. सो हाजेर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आहा. बाबा वॉट इज युअर इंटेन्शन, वॉट इज युअर मोटीव बिहायंड द मर्जर ऑफ स्कूल्स? कारण तुम्ही ऑफिशियल रिप्लाय आमकां दिला की मर्जर ऑफ स्कुलाचे डिटेल्स कांयच ना म्हणून. दुसऱ्या वटेन मुख्यमंत्री स्टेटमेंट करीत आहा की आमी स्कूल बंद करनात पूण मर्जर करतात. सो मागीर मर्ज जाले स्कूल बंद खंय वतले? एखादी स्कूल जर मर्ज जाले दुसऱ्या स्कुला बरोबर, त्या स्कुलाची परिस्थिती कितें? ते बंदूच जावपाचें न्ही. एनीवेज आय वील गो फॉर अ अपील ऑन दीस RTI रिप्लाय, कारण दिस इज क्लियर इंडिकेशन दॅट दे आर ट्रायंग टू हायड समथींग. कारण सरकार एज्युकेशन मंत्री जेन्ना म्हणटा की देर इज अ प्रपोजल टू मर्ज, डिपार्टमेंट इज गिविंग रिप्लाय दे डोंट हॅव एनिथींग इन ऑफिस. सरकाराक खबर आहा काय एज्युकेशन डायरेक्टराक देर इज समथींग नॉन एज SATEJ, सिस्टमॅटीक ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एज्युकेशन, which is a document by central government proposed for merger of schools.
हे फॉलो केला काय SATHE सिस्टमॅटीक ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एज्युकेशन. सो सरकारान हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचे, एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचे आनी हो विशय जो आसा आमी सातत्यान फॉलोअप करीत रावतले टील ह्या विशयाचो सोक्ष मोक्ष लागना ते पर्यंत. नीट 2022चा निकाल आयलो. अंदू नीटान डेम्पेच्या अनुष्का कुलकर्णीक मोठे यश. अनुष्का बोर्डान टॉप बरोबर राष्ट्रीय पावण्यार 24व रँक, 720तले 705 मार्क. अनुष्का आकाश बायजूचे स्टुडंट. संस्थेच्या भुरग्यांनी खंय हे फावट बरेपैकी कामगिरी केल्या. टॉप 100तल्या टॉप 51 रँकांनी सुवात जोडल्या. आकाश बायजूच्या भुरग्यांचो भोवमान. We have with us Goa State topper Anushka Kulkarni, and she has achieved rank 24, and Ojasvi Phaldesai, she has achieved a rank of 480, and Arya Prabhu Gaonkar, he has achieved a rank of 518. So our results speaks loudly about our performance, our hard work. My experience is that they put in a lot of work in their papers and they give a lot of practice questions. So that really helped me. I was actually a 550, 590 student when I had come, and then they had this intensive program where every day they gave tests and they held discussions, and that really helped me come up to my current score of 705. What is your future plan? Sorry? Future plan? Future plan, AIMS. AIMS. Like last year, this year also, in NEET 2022, we have achieved really fabulous result. Out of top 100, Akash Baijus has achieved 52 top 100 ranks, securing rank 1, rank 2, rank 3, rank 9, rank 10. If we talk about top 10 ranks, we have achieved out of top 10 ranks, we have achieved 5 ranks. So if I talk about Goa branches, we have achieved this year top rank of rank 24 of Anushka Kulkarni. She has scored 705 marks out of 720. This is really a very great achievement for us because of the hard work of the student and the teachers. This result has been possible. Apart from that, we have also secured a rank of 480 of Ojasvi Phaldesai and Arya Prabhu Gaonkar. He has achieved 518 rank. So this year, the result has been really very good, and we are in very celebratory. Anushka is a self-motivated child. I give her full credit for her success. But yes, we are her parent institution, and last 4 years she is with us, and we are proud of her because she has got 24th rank and 705 marks out of 720. So I don't have more words to say. We are extremely happy with her success, and all the best, Anushka, for your success. We are all with you. वालांकिणी सायबिणीचे फेस्त सुरू. 2 वर्सां कोविडान गेल्ल्यान ह्या वर्सा फेस्ताक मातशी चड उमेद. वालांकिणीचो वर्सुकी बावटो उबावन फेस्त सुरू जाले. गोंयच्यान शेकड्यांनी भावीक ह्या फेस्ताक वालांकिणी गेल्यात. वालांकिणी सावन आमकां आयिल्ली ही कांय फेस्ताची खिणचित्रां. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ.
गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.